साहेबीन दरे ಎಷ್ಟು ದೂರ बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं सोल पदुदा देवाक आमी वाखाणुया. ताणें आपले सोर शक्तीन प्रिती रचली. आपले पूर्व येवजणेन ती गिरेस्त केली आनी मनशान होमायज करून तातलें उत्पन्न आपल्या जिविताचें पोसण करच्याक ती मनशाचे आधीन केली. देवाक ताच्या उदारपणा खातीर दिनबासतना शिव वर्तमानांत सांगलां तशें पयलें देवाचें राज आतांचें नितीवंतपण आमी सोदूंक शिकुया. तेन्ना सगल्या आमच्या गरजांक जायतें आमकां फावो जातलें. त्या वेळार देवाचें उतर आमी आयकुया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. अरुंबाक देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली. देवान म्हणलें, सोमणीर वनस्पती उत्पन्न जावं, बियां दितीं झाडां आनी बी आसलेल्या फळांचें रूप चोमणीर उत्पन्न जावं. आनी तशेंच जालें. चोमणीर वनस्पती उत्पन्न केली. जिन्सा भाशेची बियां दितीं झाडां जालीं आनी तशेंच जिन्सा भाशेची बियां आसलेलीं फळांय दितीं रूप जालें. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हणलें, पळयात, आख्खे पृथ्वी वयली बी आसती सोर झाडां आनी बी आसली फळां नी तें सोर रूप तुमच्या जेवणा पोसणाक हांव तुमकां दितां. आनी सगल्या रानवत जनावरां, अंथळा वेल्या सुकण्यांक आनी चोमळी वेल्या सोरपटून भोंवतेल्या जिवाण्यांक हांव सगली वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगलें देवान पळयलें आनी खरेंच सगलें बरें आसलें. देवाचें उतर हें. मोगाळ बाबळनू, देवान संवसार वचून मनशाच्या हातान घातलो. तो सांबाळूंक, कमायज करूंक आनी आपलें पोट भरूंक.
ह्या संवसाराचे व सृश्टीचे आमी भाडकार न्हय, ओनर न्हय, आमी ताचे फकत केअरटेकर. ते सांबाळूंक आमच्या हातान देवान घातलेलें आसा. पूण कांय फावटी मनीस समजता की संवसार आपणानूच रचला म्हण, आपुणूच ह्या संवसाराचो घडणार म्हण, आनी आपणाचे येवजणेन जायते भाशेन ह्या संवसाराचे व सृश्टीचे तो तिरपाटे करता. आपणाक जायते भाशेन ती बसतायता. देवान सृश्टी आशिर्वाद घालून पवित्र केली, ती कमायस करूंक आनी आमचें पोट भरूंक. बाबडनो, आमी आमच्या वाड्यान गांवान जो जागो आसा थंय कितें तरी कमायस करूंक, जावं ती भाजी पालो वा दुसरी झाडां कमायस करूंक आमी गरजेचें. आनी अशे तरेन आमचें हें पर्यावरण नितळ आनी बरवें सांबाळून करप. आमी जें ऑक्सिजन ब्रीथ करता तें आमकां झाडां तावन येता, आनी आमी भायर सोडटा तो कार्बन डायऑक्सायड झाडां भितर घेतात. म्हणटच झाडां मदें आनी आमचे मदें खोल संबंद आसा, आनी हें कितें आमी सांबाळून गरज. झाडां ना जाल्यार आमी आसचे ना, आमी ना जाल्यार गोडे झाडां आसतलीं. आमकां झाडांची गरज. म्हणटच ही आमी शेतां बाटां आमची रोवया आनी आमचो हो सृश्टी अदीक अदीक सोबीत करुया, ती सांबाळुया आनी राखुया. ह्या वेळार कांय आमच्यो गरजो सुरगीच्या बापा मुखार दवरुया. दर एका मागणे फाटल्यान आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा आमचे मागणे आयकून घे. सर्व दातार देव, आम्हा सोमेस्तांचो बाप, दयाळपणी आपल्या भुरग्यांची जतनाय घेता आनी तांकां पोसण दिवचे खातीर प्रितमेचेर आशिर्वाद घालून ती फळां बरीत करता. तर भुरग्या परी ताचे कडेन प्रार्थून मागुया. बागयोन पावलू दोन दुता उदेशी तुवें आमकां तुजें शेत म्हूण पाचारलें. तर सगल्यांक आमी तुजी खुशी पाडूंक सदांकाल तुका एकवटान रावंक आमकां फावो कर. क्रिस्त दाखवेल आनी आमी ताचे फांटे म्हूण तुवें शिकयलें. तर तुज्या पुताताय एकवटान रावन आमी सुबाम फळां दिवंक निर्मी. प्रितमेचेर आशिर्वाद घालून तूं ती फळां बरीत करताय. तर तुज्या आशिर्वादान आमची शेतां बाटां आमच्या पोसणाक गरजेचें फळ दिवंक फावो. आमच्या कुडीच्या पोसणाक खाण दिवंक आनी पत्नीक पोसणाक जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार दिवच्या दाणो ओरो तूं वाडयताय. तर फावो तो पावस घालून जमीन सुकळ कर आनी आमकां भरपूर दाणो ओरो फावो कर. अंतराळा वेल्या सुकण्याक तूं पोसण दिताय आनी शेतांतलीं फुलां तूं नेटयताय. तर आमी कितें खावचें व कितें न्हेसचें हाचो हुस्को धरिनासतना पयलें तुजें राज आनी तुजें नितीवंतपण सोबीशें कर. त्या वेळार सगळी आमची मागणी एक करून जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान सर्गीची बापा उबारुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज संपरायो, तुजी खोशी सगळ्यांक जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां आनी आमकां तळणीपण नाका. आशिर्वादाची मागणी. सर्वेस्परा पवित्र बापा, मनशान पृथ्वीर वावर करून तिचें संरक्षण करूंक तुवें फरमायलें. तो तुजे मुखार सरपटून आमी मागता. सदांच सुबां पीक आनी दादोशी फळां उत्पन्न उदारपणी आमकां दी. वाऱ्या वादळां जावं, परव्या पावसान जावं, आवरा बुट्टेन जावं, शेतां भाटांक आनी बियांक फळां कांयच वायट जायनासतना आमी वपलेले बी आनी रोयलेल्यो रोंपयो बरे भाशेन वाडो सुबां फळ दिवंक फावो म्हूण आमी मागता.
क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सगळे आसूं सोल आनी पवित्र आत्मा ह्या शेतांचेर आनी आमच्या सगल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. न्हू सगल्यांक तुमकां एक बरी सकाळ हांव दिता. आयज आमच्या गांवांत आमी दोबाजी परब मनयता. हार्वेस्ट फेस्टिवल वो नव्या कणसांचेर वो सगळ्या वस्तूंचेर जे देवान आमकां दिल्यात तांचेर आमी आशिर्वाद मागूंक देवाक दिन वाचूंक ही मिसाची भेटयतना आयज खेरीतपणी आमी हे मिसाचे भेटेन मागता. विन्संट हो आमचो भाव आयचो प्रेसिडेंट कसो जावन आसा ताचेर आनी सगळ्या कमिदादीच्या वांगड्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमची मागणी जावन आसात. तशेंच आमी मागता मॅक्सी बातलोम्यो डिसोजा आनी मारिया दिवसेव रॉनकॉन आपलो वाडदीस मनयतात. देवान तांचेरूय आशिर्वाद घालूंक आमची कालती मागणी बापा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे हे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भावा भयणानो, आयज आमी सगळीं सांताक्रूजची भावा भयणी व्हडा दोबाज्यान आनी उमेदीन पणसाची परब समोर पुरता. ह्या वेळार आमी सगळीं आमच्या गांवांत उटपण जाल्या पिकावळी खातीर देवाक दिनवासूंक आनी ताचेर बापाचो आशिर्वाद मागूंक एकठांय जाल्या. हाचे लक्ष घालून हाच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा. आमच्या हातांतली उडपण केले पिकावळी वरवीं बापाक दिनवासुया. देवान संवसार रचून मनशाच्या हातीन घातला. ताची राखण करून आनी जमून जमीन कमाई करून आमचें पोट भरूंक. जायतीं आमचीं भावा भयणां हो कश्ट वावर करून आपल्या घरांत शेतांत भाटांत पीक उत्पन्न करूंक वावुरता आनी देवाच्या उत्पादपणाक आनी आशिर्वादाक लागून ह्या वर्सा आमकां फावो जाल्ल्या पिका खातीर देवाक आर्गां दिवया. हेच बरी अदीक नेटान आनी उमेदीन आमची जमीन राखूंक आनी ताचेर पीक उत्पन्न करूंक जायतीं आनीक बाबा भयणां फुडें सरूंक आनी बापाचो आशिर्वाद सदांच आमचे जमनीचेर आनी पिकावळीचेर आसूंक ह्या मिसा बलिदानान मागोया. त्याच भाशेन आयज आमी सांत बार्तोलोमेव हाची परब समोर पिता. हे जेजूच्या सिसा भाशेन आमच्या वावरांतल्यान बापा परगटूंक
आनी ताची गोवाय जावं आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोल ह्या मिसा बलिदानान मागोया. आनी आमकां सगल्यांक ही पवित्र मिसाची भेट फळादीक जावच्याक आमची पातकां उडकून घेवन बापाच्या एकामेकाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान अमसो बुगडो अपराध. ह्या सद्भाग्यवन सदांच सांगपार मारयेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुझ्या दोरमदुता भाग्यवंत बार्थोल्यो मेवान व्हडा भावार्थान तुज्या पुताक आपल्या जिवितांत मानून घेतलो आनी सगल्या काळजान ताचो पाटलाव केलो. ताचे विनवणेन आनी मजतीन तुजे पवित्र सभेचे देखीवंत क्रिस्ती जिणे वरवीं सगलो क्रिस्ती लोक जेजूक आपलो सोडवणार म्हूण ओळखूंक
आनी ताचो पाटलाव करूंक पावो म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. एकलो देवदूत मोजेशी आयलो. ताणें म्हाका म्हणलें, ये हांव तुका मेंढऱ्याची पोतीन जाल्या ती होकोल दाखयता. आनी आत्म्याच्या बोडान देवदूतान म्हाका एका उंच दोंगराचे तोकशेर व्हेलो आनी म्हाका जेरुसालेम पवित्र शार दाखयलें. ते स्वर्गार जावन देवा सोरशिल्लें आनी देवाचे लोकलोकीत मोहिमेन भरून देंवताले. एका भोव मोलादीक माणका पोरी आनी एका सुर्याकांत गोमेडा बोरी ते चकचकताले. ताका एक व्हडलो आनी उंच पारो आसलो आनी पाऱ्याक 12 दारवंटे. दर एक दारवंटो एक देवदूत राखतालो. दारवट्याचेर इस्रायेलाच्या पुता दुवाची 12 कुळाची नांवां बरयलोलीं आसलीं. उदेतीक 3 दारवटे, उत्तरेक 3, दक्षिणेक 3 आनी ओस्तोमतेक 3 दारवटे आसले. शाराचो पारो 12 बुनयादीचेर बांदलोलो आनी त्या बुनयादींचेर मेंढऱ्यांच्या 12 दोरदूतांची नांवां बरयलोलीं आसलीं. देवाचें उतर हें. Tuce pot sorvespora, tuci loklokit moima munchaka soita. Tuce pot sorvespora, tuci loklokit moima munchaka soita. Tu eruți laite sogle, tu cadin vasu, sorvespora. Tuce bog, tuce vondon koru, tuce rasvotici moi magaso, ani tuci podvi, porgot koru. Tuce pot sorvespora, tuci loklokit moima munchanga soita. Oșe soglea munșa, tuci vorti curtutva, ani tuce rasvotici loklokit moima, colit sau. Tu ceraci mulea sasna ceraci, pirke tu ceraci, podvi tocta. Tuce pot sorvespora, tuci loklokit moima munchanga soita. Sorvespora ciuvato, soglioți promanicponaciu, ani sogliotaciu corniu, mocaciu.
आपणाक उलो मातोल्या सोमेस्ताक खऱ्या मनान उलो माता तांकां सर्वेस्पोर सदांच लागींच आसा. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझी लोकलोकीत मोहिमा उंचान गाजोयता. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. अरणें आनी सुकलोली जमीन कुशाल जावं, पाट जमीन संतोसूं आनी फुलूं. कमला भाशेन तिका फुलां फुलूं. ती संतोश बरीच जावं आनी आनंदान भरून गितां गावूं. तिका दिल्या लेबानाची मोहिमा, कार्मेलाचो आनी शारोनाचो प्रताप. सर्वेस्पराची मोहिमा ती पोलेतोली. देवाचो प्रताप ती देखतोली. तेन्ना मेरवा भाशेन तोंटे उठ्ठोले आनी मोन्याच्यो जिबो संतोशान गायतल्यो. कित्याक अरण्यान उदक व्हांवता, करपलेल्या गांवांतल्यान जोरी फुंटात. सुकी कोड्डी जमीन एक तोलें जाता. तानेलेल्या बुयेचो जाता उदकाच्यो जोरी. संतोशाचे उल्हास सोडून ती सियोनान येतोली. तांचे मुखामोलार सदांच कुशालकाय रोसरोसतोली. संतोश आनी कुशालकाय ती भोगतोली. दूख आनी रुदन नाच जातोलें. देवाचें उतोरें. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. सुवामा फॉर्मणी जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. फिलिपाक नाथानायल मेळ्ळो आनी ताणें हाका म्हणलें, मोजेसाचे समोर्तीन आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा तो आमकां मेळ्ळा. तो नाजराचो जेजू जुजेचो पूत. नाथानायलान ताका म्हणलें, नाजरांतलें कितें बरें येवंक शकता? फिलिपान ताका म्हणलें, ये आनी पळय. जेजून नाथानायलाक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हणलें, हो पळयात, एक खरो इस्रायली
ताचे सोबें कसलेंच भास्कळ पडना. नाथानायलान ताका म्हणलें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जाप दिली, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं तूं अंजिराच्या झाडा तोडा आसतना हांवें तुका देखलो. नाथानायलान ताका परतीपाळ केलो, गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. जेजून ताका म्हणलें, तुका अंजिराच्या झाडा तोडा देखलो, इतलेंच तुका हांवें म्हणलें देखून तूं विस्वास दवरताय? ह्याबून अदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलोय. आनी ताका म्हणलें, हांव तुमकां सोच सांगता, स्वर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात, आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चडलोले आनी देंवलोले तुमी पळयतल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाडी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भणीनो, कालच्या दिसाक सुरेश हो एक क्रिस्तांव भुरगो अकस्मात ताका एक एक्सिडंट घरांतूच जाता. म्हणजे बाथरुमान पडटा. तकली ताची बरीच गंभीर परिस्थितीन आसता, कित्याक तकलेक मार लागला. GMCन तो ह्या वेळार आसा. इज इन कोमा, स्ट्रगलिंग फॉर हीज लायफ. जेन्ना ही खबर कालच्या दिसाक म्हाका सांगतच हांवें आनी एकल्याक तीच खबर सांगली आनी म्हळें, सुरेश पडला, गंभीर परिस्थितीन आसा, GMCन ताका व्हेला. मागुया आमी ताचे पासत. अजुनूय गंभीर परिस्थितीन तो आसा. रोखडोच म्हाका विचार आयलो जेन्ना हांवें दुसऱ्याक सांगतच, कोण सुरेश? हांवें म्हळें, सुरेश 20 वर्सांचो भुरगो, पूण कोण तो आपूण वळखूंक ना म्हणूंक लागलो. आनी हांवें म्हळें, भास्कर हाचो चेडो. आनी चट करून म्हळें, आरे भास्कर, ताका वळखता. JMJ कॉन्व्हेंटांत आनी हॉस्पिटलान हो भास्कर, ताचो बापूय वावर करता. एकदम बरो मनीस अशें जाणें म्हळें, एकदम बरो मनीस. ताचो चेडो मोंगो. पूण ताणें म्हळें, भास्कर एकदम बरो मनीस, सुरेश हांव जोरी ताका वळखना, जिरूल तोय बी बरो भुरगो. देवान ताका पाठावचो, विगूनच बरो करचो. प्रितीशा भावडीनो, सुरेश कसलो भुरगो बापाय वरवीं ह्या मनशाक गमता. कोंकणी भाशेन आमी म्हणटा बी तशें बात. केन्नाय कोणूय धाकटुलो भुरगो मस्ती कोत्ता, पयली वस्त हांव म्हणटा, आरे तेगे माय बाय कोण, कोणाचो चेडो तो? चडशे मस्ती कोत्तात तेन्ना विचारतात. बरो करता तेन्ना जबरशीं विचारिनात, अनलेस इट इज व्हेरी एक्स्ट्रीम. कोण एकलो सारको एकदम बरो कांदार कोत्ता तेन्ना विचारता, कोणाचें चेडूं, कोणाचो चेडो, बरो ताळो आसा. फळां वरवीं मनीस कोण हें आमकां दिसून येता. हाच्या शुवर्तमानांत आमी पळयतो, जेजू नातानेलाक म्हणटा, अंजिराच्या झाडा तोडा हांवें तुका देखलो, फिलिपान आपोवचे आदीं. ताचे आदीं नातानेल म्हणटालो, नाजरेंतासून कितें बरें येवं येता. कित्याक म्हणलें काय ताणें नातानेलान, नाजरेंतसून कितें बरें येवं येता. बरीं फळां नाजरेंतसून घडये ताणें आदीं फुडें पळोवंक नात.
आनी खातीर हो ताचो स्टेटमेंट. नाझारेतसून कितें बरें येवं येता, बरीं फळां पळोवंक नात. आनी आतां जेजू नातानायलाक म्हणटा, अंजिराच्या झाडा तोडा तुका हांवें देखलो. अंजिराचें झाड, इंग्लिशीन फिग ट्री न्हू. खायलें तुमी ती फळां? अंजीर म्हारग पडटा मातशी, पूण भलायकेक एकदम बरी. फिग्स गुड फॉर हेल्थ. आनी आतां जेजू एक भाशेन इज युजींग अ सिंबॉलीक लँग्वेज. नातानायलाक सांगता, अंजिराच्या झाडा तोडा, मीन्स यू आर अ गुड फ्रूट. तूं एक बरें फळ. नातानायलाक एक भाशेन तो म्हणटा, तूं एक बरें फळ आनी बरीं फळां तुजे सून उत्पन्न जातलीं. ह्या आदी फुडेंच जेजू नातानायला विशीं दाखोवड करता. प्रितीशा भावनेन हांवें म्हणा, फळां वरवीं मनीस कोण म्हणजे आमची फळां म्हणटात ती आवर एक्शन्स, आवर वे ऑफ लायफ, आवर बिहेवियर, आवर कॅरेक्टर, आवर पर्सनॅलिटी. दर एक आमच्या गुणां वरवीं जें कितें आमी दुसऱ्यांक दाखोवड करता त्या वरवीं गोमोन येता हो मनीस कसलो. जायते पडे अशें आयकूंक येता, अरे हो तो पाद्री कसो दिसना मरे, तेजें न्हेसप पयल्यार ताका आनी पाद्री म्हणपाचो अशें म्हणटात. पूण जेन्ना भेट्टूच मागीर म्हणटा, बट वान्स यू मीट हिम, एकदम बरो मनीस, मोगाळ, भक्तिवंत, मागण्यांत थीर आशिल्लो. इंग्लीश भाशेन म्हणटा, डोंट जज अ बूक बाय इट्स कवर. म्हाका उगडास आसा, एकदां गाडी घेवन सर्विसिंगाक गेल्लो आनी उपरांत थंयसर ऑपोजीट एक धाकटलो एक फ्रूट ज्यूस स्टॉल आसलो. थंय बसून फ्रूट ज्यूस पियेतालो. पात्रांव क्रिस्तांव आसलो. अकस्मात आनी कोण वळखीचो पावन सरलो आनी त्या वळखीच्यान पात्रांवांक सांगलें, थंय बसला ताका वळखता म्हूण तो फादर. आनी तेन्ना पात्रांवान म्हळें, अशेंच कितें दुबाव मारलेलो ताका पळयतच की तो फादर घोडेक जावंक जाय. प्रितीशा भावडीनो, who we are does not depend on our outward appearances. हांव कडेन एकदम बरो न्हेसला जायत, पूण भितरल्यान हांव कसो मनीस काय. हांवें एक लोभ घातलो, हें काजूल घातलें, हांव एक भाग्यवान जायना. नॉट विथ माय आउटवर्ड अपियरन्सीस. हें आमकां जे भाशेन पाद्रींक लागता, माद्रींक लागता, आमकांय लागता. बट हाव आय एम डीप विदीन, जें कितें म्हजें जिवितांतसून बोरवें भायर सरता, फळां म्हणटात ती, माय एक्शन्स, माय वे ऑफ लायफ, हातूंतल्यान दुसरी म्हणटली खरेंच हो एक बरो मनीस. ताणें लोभ घालूं ना घालूं, बरें न्हेसण घालूं ना घालूं, ताच्या जिविता वरवीं आमकां गोमन येता, फळां वरवीं गोमन येता, खरेंच हो एक बरो मनीस. जेजूच्या फाटल्यान जायतो लोक वेतालो. जेजूक एके भाशेन एक पावर आशिल्लो लोकांक ओडून हाडपाक. कित्याक काय? वाय वर पीपल अट्रॅक्टेड टू जीजस? कित्याक ताचें जिवितांतल्यान बोरवें जें भायर सरता तें लोकांक ओडून हाडटा. जेजूनच म्हळें, हांव वाट, हांव सत, हांव जिवीत, माय वे ऑफ लायफ. जे भाशेन हांव आसा, हांव जियेता, लोक जेजूक ओडोन येता. प्रितीशा भावभयणीनो, इंग्लीश भाशेन आमी जायते फावटी तरणाट्यां आयकल्लें उतर, when I see that person, no, I don't like to stay close to him. It does not give off good vibes. Vibes, हें उतर, no? You all use, I think, no? A lot of times. They do not give off good vibes. म्हणून कितें काय? जायते फावटी आमी पळयता, हो तो कोण येता, अरे तो आनी येता, तेका मेळ्ळ्यार तो आनी जायती आपल्यो गोश्ट्यो सांगतलो, उदीक बरय दुसरे वाटेन गेल्यार. We avoid trying to meet that person. म्हजें सगळें तशें घडटा काय? दुसरो म्हाका पळयतच दुसरी वाट धरता काय? म्हाका लागीं येना काय? ट्रायज टू अवॉयड मी. कित्याक काय? वॉट इज इट?
म्हणटूच म्हज्यांतल्यान कितें तरी बरी फोडां येनात. I don't give off good vibes. My actions are not good. My way of life is not good. Bori fodanat. Dusre swadir. Who are the people I roam with? Those people, only those from whom I can gain something. मुझे जांचे कडसून म्हाका कितें तरी फळां मेळटात. जायते फावटी आमी आयकलां तिजी इश्टागत दवरल्यार बरी, आमची कामां जातलीं. आतां इलेक्शन जाल्लीं आसात पंचायतांची. वॉर्ड पंच निवडून आयलो तुमचो, सरपंच, डेप्युटी सरपंच, हांव नकळो कोण तो. ताच्या पयलो आनी कोण आहलो मस्त, आय डोंट नो इफ इट द सेम वन हू हॅज गॉट इलेक्टेड. म्हणटच आदल्याचे घडयेक तुमी इश्टागत जोडलेली घडयेक जाय, कित्याक आमची कामां जावंक जाय. आतां घडयेक तो निवडून येवंक ना, दुसरो कोण येयला जाल्यार आतां हेजी बरी इश्टागत दवरल्यार बरी, ना जाल्यार आमची कामां जावची नात. म्हणटच हांव उमक्याचीच इश्टागत जोडटां, म्हाका कितें फळ मेळटा, आय एम गेटींग सम बेनिफीट, दीस पर्सन इज युजफूल फॉर मी. ना जाल्यार ताची इश्टागत हांव जोडिना. ताचे कडसून कितें फळ मेळटा, आय गेट सम फ्रुट्स फ्रॉम दॅट पर्सन, सो आय बिकम फ्रेंड्स ऑफ दॅट पर्सन. तरणाट्या सगळें तशेंच घडटा. युटिलिटी फ्रेंडशीप हाका आमी म्हणटा. If I roam with this person, I will get something, whatever maybe that something. पूण फळां मेळटात ह्या खातीर, पर्सन इज युजफूल फॉर मी, देन ही इज माय फ्रेंड. म्हणटच प्रितीशा बाबडीनो, ही गोत हांव दुसरो कोण म्हाका कितलो फायद्याचो, ही गोत जी आसा फायद्याचो म्हणटे म्हाका फळ दितलो, ही गोत जी आसा आयज आमी पळयता जायत्या देशांनी अशेंच घडटा. देश चलयतल्या सरकारा विशीं अशेंच घडटा. आमचोय देश जायते देश आसात. हॅव यू हर्ड अबाउट EQ? The full form of EQ. What is EQ? Full form? In psychology it is different. Emotional quotient. पूण दुसरे वाटेन there is another full form of it. EQ म्हणजे इकॉनॉमिक कोशंट. आयकलां केन्ना? इकॉनॉमिक कोशंट म्हणजे कितें काय? इकॉनॉमिक कोशंट म्हणजे सरकार चलयतले, देश चलयतलो सरकार. न्हयच फकत हांवें म्हणटा आमचो देश जायते, दीस हॅज बीन द ट्रेंड फ्रॉम ऑलमोस्ट बिफोर 2014. उदीक तें वाडलें आफ्टर 2014. इकॉनॉमिक कोशंट म्हणटा तें. म्हणटच सरकार पळयता हो मनीस प्रोवायड समथींग फॉर द इकॉनॉमिक ग्रोथ, जाल्यार हो म्हाका फायद्याचो. म्हणटच हो मनीस म्हाका फळां दिता जाल्यार हो मनीस म्हाका फायद्याचो फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकॉनॉमी. पूण जेन्ना ग्रोथ ऑफ द इकॉनॉमी म्हणटात तेन्ना उदी करून आमच्या देशांत आमी पळयल्यार इट इज नॉट सो मच फॉर द ग्रोथ ऑफ अ कंट्रीज इकॉनॉमी, बट द ग्रोथ ऑफ फ्यू पर्सन्स इकॉनॉमी. थोड्या मनशांची आदीं आमी निशेध मारीत आसल्यो की गिरेस्त ती गिरेस्त जायत आसात, रीच आर बिकमिंग रिचर, पुअर आर बिकमिंग पुअर, गोरीब ती गोरीबूच जायत आसात. नाव इट इज ऑल द मोर, आतां अदीकूच जाल्लें आसा. ह्या खातीर ग्रोथ ऑफ द इकॉनॉमी म्हणटात तेन्ना सरकाराचो हुस्को न्हय देशाची उदरगत, न्हय लोकांची उदरगत, पूण थोड्यांशीच कोण ते दोज हॅविंग एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी ऑफ द मार्केट प्लेस अँड फायनान्सीस. थोडेच जाण आसात ते, नांवां काडिना. कोण ते रिसर्च करात तुमी, इंटरनेट आसा. म्हणटच ह्या खातीर आमच्या देशांत फाटल्या वर्सांनी आनी अजुनूय चालू आसा विथ रिगार्ड टू फार्मर्स, शेतकामती. न्हू आयज आमी परब समारंभ न्ही, पिका व्हडेची म्हणजे नव्या कणसाची परब. आनी हाचो विशय आमी जाणा, आमच्या हातांतले उत्पन्न केल्ले पिका व्हडे वरवीं बापाक दिन वासुया. शेतकामती आमचे न्हू वावर करतात, पीक हाडटात. तुमी बी आतां कांय सिंबल्स कशी हाडटली न्हय, ऑफ अ ट्री, फ्रुट्स. आमच्या देशांत शेतकामत्याची गोत खंय पावल्या?
जायते जाणांनी आमी जाणा सुइसायड केल्या आजुनूय धरना करतात रेल्वे ट्रॅक्सांचेर न्हिदून आसात पूण सरकाराक पडलोले आसा ना पडलोले ना कित्याक पडलोले ना बिकॉज दे अकॉर्डिंग टू द गव्हर्मेंट दे डोंट प्रोवायड एनीथींग फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकॉनॉमी न्हय देशाची उदरगत हांवें म्हणा ऑफ दोज फ्यू रीच पीपल शेतकामती मेल्ल्यार परवाना आनी कित्याक काय जेजूच्या काळांत जाणा जावया तशेंच कितें आशिल्लें जेजूच्या काळांत रोमा राज चलयताले इट वॉज रूल्ड बाय द रोमन एम्पायर आनी तेदना 3 भासाची वर्गां आशिल्लीं क्लासीस आमी म्हणटा इन द सोसायटी समाजांत पयलीं आशिल्ल्या तांकां आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा पात्रिशियन्स म्हणजे जांकां उंचलो दर्जो उंचले जागे कावन्सिलान जावं सेनेट जावं आतां आमी मंत्री म्हणटा तशें उंचले जागे ह्याच वर्गाच्या मनशांनी घेवं येताले दुसरे आसले तांकां म्हणटा एक्वेस्ट्रियन्स म्हणजे घोडेस्वार जे झुजांत वेतात घोडेस्वार कशे आनी तिसरे आशिल्ले तांकां ते म्हणटाले प्लेबियन्स लोवस्ट क्लास म्हणटाले सगळ्याहून पूण तरी पूण आहा आनीकूय बिलो द लोवस्ट क्लास हू आर दे in the time of the Romans, below the lowest class. They were not even considered as a class. तांकां खंयचे वर्ग पासून ना slaves, चाकर, slaves, who were sold. एक वस्त कशी विकताले तांकां म्हणटच तांच्या रोमाच्या राजा प्रमाणे हे स्लेव्स मुनीस न्हय एक वस्त कशी एक कमोडिटी विकपाची सेम थिंग इज हॅपनिंग नाव शेतकामती सरकाराक कोण ते मरता मरूं दी सुइसायड करता करूं दी धरना करता करूं दी भूक हरताल करता आनी मरता करूं दी मरूं दी कित्याक आतांच्या काळार सरकार देश राज चलयतल्या सरकारांक शेतकामती आनी असले सारकेले मनीस इज इक्वल टू स्लेव्स ऑफ जीजस टायम दे आर एज गूड एज नो ह्युमन्स दे आर नॉट ह्युमन्स मेल्ल्यार उपकारता कित्याक देशाची उदरगत जायना फळां दिनात ही आतांची गत हाना खातीर आमकां विचारुया म्हाका दुसरो मनीस जाचे ताय हांव इश्टागत जोडटा तो मनीस म्हाका लागीं कित्याक आसा कित्याक ताचे हांव एक संबंदान आसा वाय एम आय इन अ रिलेशनशीप विथ समवन हो पयलो प्रश्न आमकां विचारुया वॉट इज माय मोटिवेशन कितें म्हाका मेवता हाचे तांय संबंद जोडून हें जाय त्या पावटी आमी पयल्या पळयता लेट अस सी माय रिलेशनशीप विथ गॉड म्हजो संबंद देवा तांय कित्याक काय वाय एम आय क्लोज टू गॉड कितें म्हजें कारण काय 95% आमी क्रिस्तांव मनशां आनी दुसरी घडीक जायत हू आर प्रेयिंग टू गॉड 95% we are close to God, we pray to God. Why? कित्याक? Why? When do we usually pray to God? Youngsters? Exams are coming. Not getting a job. Problems in our boyfriend-girlfriend relationships. कुटुंबान कितें तरी आसा तेन्ना आमकां देव जाय म्हणटच I want something from God. देवा कडसून म्हाका फळां जाय तेन्ना म्हाका देव जाय म्हाका गरज पडटा अमक्या फळांची देवा कडसूनच ती मेवतली तेन्ना म्हाका देव जाय नाजाल्यार देव नाका अदरवायज आय डोंट वॉन्ट गॉड नाजाल्यार पळयात मागणी करतात ती उदीक मागणी करतात ती कोण the ones who have less the ones who are in need the ones who want something these are the ones who pray the most जांचे लागीं चडशें आसा जायतें आसा जिवीत सुसेगाद आसा हॅपी गो लकी एवरीथींग इज फायन मागणें उणें आसा देव तितलो लागीं ना त्या खातीर म्हजो संबंद देवादाय कसलो काय वॉट टायप ऑफ अ रिलेशनशीप डू आय हॅव विथ गॉड हें आमी दर एकल्यान विचारूंक जाय इतलीं वर्सां हांव क्रिस्तांव कसो जियेलां देवा कडसून फकत फळां घेवपाचें मन ह्या खातीर म्हजो संबंद देवादाय
आनी हाका खातीर हें सगोट जें हांव करतां जावं हे रिती पाळटा परंपरा ह्यो सगल्यो पाळटा कित्याक काय कारण कितें ह्या खातीर प्रितीच्या बाबडेनो शेकी आमकां एक प्रश्न विचारुया ह्या परबे दिसा नव्या कोणसाची परब फळां बिश्टीन आपशीन जातात फळां ना पयलें कितें करूंक जाय पयलें रोवपाक जाय न्हू जमीन खणूंक जाय रोवंक जाय जमीन कोणाची जमीन कोणाची आमी म्हणटले फॉर्म 1 and 14 हें पळय फादर तुका दाखयता ही जमीन मुगेली म्हणटली पूण ती जमीन तुगे जावपाक तुका कोणें दिल्ली तुमी म्हणटा तेणें भाटकारान म्हाका दिल्ली म्हणटली त्या भाटकाराक कोणें दिल्ली शेकी मेरेन जमीन कोणाची कोणाची देवाची जमीन देवान ती रचल्या त्या खातीर जेन्ना आमी जमीन खणटा एक पीक उत्पन्न जावपाक वेन वी प्लांट समथींग वी डीग द अर्थ टू प्लांट समथींग वी बिकम co-creators in God's work of creation. देवा बरोबर आमी सोह रचणार आमी जाता वी बिकम co-creators. ह्या खातीर आमकां प्रश्न विचारुया हांव जेन्ना जमीन खणटा आनी खणटा मोनान की बरें पीक मेळटलें हें बरें पीक मेळटा तें कित्याक लागून फॉर द सेक ऑफ गेटींग प्रॉफीट फॉर द सेक ऑफ गेटींग गूड बिजनेस और देवान दिल्ली धर्तरी बरे तरेन राखूंक सांबाळूंक आनी ती वयर काडूंक राखूंक हांवें म्हणलां कित्याक आयज ही आमची फळां झाडां माड हेर दुसरी झाडां आयज गोंयांत कितें घडटा तें आमी जाणा ही बरीं फळां झाडां फळां दितलीं झाडां कातरून उडयतात फॉर द बेनिफीट ऑफ द फ्यू कोण तें हांवें सांगलां ह्या खातीर आमची जबाबदारी आसा राखपाची ही धर्तरी बरीं फळां जाय धर्तरी आमची राखुया देवा बरोबर हो रचनेचो वावर चालू दवरुया आनी बरें पीक जेन्ना आमकां येता देवा कडसूनूच ती आमकां मेळ्ळां आनी देवूच ती आमकां दिता देवाक ह्या पिकाक लागून दिन वासूंक सदांच आमी आयती जावया उबी रावया ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी बापाक उक्त्यो करुया आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी सांत बार्तोलोमियो भाशेन जेजूक सदांच विस्वाशी रावूंक आनी जेजूच्या तोर परगटणेचो वावर काळजीदारपणी आनी उर्बेन करून बापाचो आदार आनी बळ तांकां मागुया आमच्या भारत देशांत आनी गोंयांत देवान आमकां जायती पिकाड जमीन फावो केल्या हाचेर लक्ष घालून आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी हे जमनीचें बी उपजोवन वापर करूंक आनी पयशांची आशेक लागून ही जमीन विकिना जावंक पूण ती सांबाळूंक ताचें मन उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता
जायतीं आमची भावां भयणां शेत कामत करून आपली उदार पसण कोत्ता. हे ताच्या वावरांत ताका जायत्या भासांचो त्रास आनी आव्हानांक फुडो करचो पडटा. हे ताच्या वावराचेर बापाचो आशिर्वाद मागतना ताच्या कोश्टांनी तेच बापाची पोड आनी कुरपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या गांवांत जायतीं शेतां आनी सोर भोंवती कामायज करपा सारकी जमीन आसात. आमच्या पुर्वजांनी आमची दायज म्हूण सांबाळून ती आमकां दवरल्यात. ही शेतां आनी आमी जमनीचो बरो उपयोग करूंक आनी ती आमची फुडली पिळगेक सांबाळूंक आनी तरेकवार पीक उत्पन्न करूंक आमच्या तरणाट्यांक उतेजन दिवंक आमची मोनां आनी काळजां उसवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आयज हे कोन्साचे पोरवी सुमार सोत्सुसी विन्संट आनी ताचो कुटुंब नवी कणस कातरून आदार दिता. ताचेर आनी ताचे फामिलीचेर देवाचो उपोट आशिर्वाद मागुया. तेच भाशेन आख्या सांता क्रुसाच्या गांवांत आसलेल्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. भोव मोगाळ बापा, जमनीनसून आनी आमच्या जिवितांसून सदांच बरीं फळां उत्पन्न करूंक ही थोडी मागणी आमी तुज्या फुडल्यान दवरल्यान ती तूं शार्ती पाव म्हणून मागता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नांवी. कणस आनी नवी पिकावळ, उंडो आनी सोरो. कणस, नवी पिकावळ, उंडो आनी सोरो ही दानां आमचे जमनींतल्यान उत्पन्न केल्ली मनशाच्या आतांच्या वावराची फळां. मनशाच्या वावराचेर आशिल्लो देवाचो आशिर्वाद आमी ओळखून घेता आनी उपकारी मनान ह्या वर्साची पयली पिकावळ देवाक भेटयता. ह्या वेळार देवान आमच्या हातान घातलेलो वावर अदीक मोगान आनी बळान करूंक आमचे आवडे ह्या दाना बरोबर तुका उबारता बापा. शेतांतली सगळी कणसारी बियां, जमनींतली सगळी फळां आनी पिकां
गोश्टाचो पुरुमेत आमच्या जेवणाचो तोरी बापा दाना दाना सोबार गोडून तुजो एकूच संस्कार ताचे वरवीं आमी एकाच जाग्यार एकठांय जावन एक दीस तुजे मुखार तोरी बापा दाना दाना सोबार गोडून तुजो एकूच संस्कार ताचे वरवीं आमी एकाच जाग्यार एकठांय जावन एक दीस तुजे मुखार म्हज्या भावा म्हणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानदा तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मनाक आनी वयले आमच्या नखेत्र सगळ्याच्या लोकांक सर्वस्व स्वर्गींच्या बापा जेजून खुर्सार सगळ्या मनशांचे सोडवणे पासत उगणीत मोगान केल्ल्या आपल्या जिविताचें बलिदान तुज्या दोरमदतां वरवीं आमकांय उंड्या सोऱ्याच्या रुपान भेटोवंक मेळ्ळें ह्या बलिदानाचो अर्थ खोलायेन ओळखून आमच्या ओ क्रिस्ती बाबा भयणी पासत जेजू सांगता आमच्याय जिविताचें बलिदान करूंक बागियोन बार्तोलोमेवाचे विनवणेन आमकां करपा दी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळ जावं बारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काळे आनी सोर वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणा जावन ह्या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकवण सगळ्या मनशांक पुरगट करच्याक तुवें ती दोरमदतांचे बुनयादीर थीर आनी गोठ बांदून दवरले देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दोलबारा सांगाती संतसान तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारोतले हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Sumia Jesu ami ounokata ani ekalshit lepieta tidle pauti tu hoi novagresor ami tu moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर भिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतरे आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खेपरी तुमी चेरवीस ताल्लोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवंत बापाक फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापाक आनी सगळ्या यादनेकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबणीची काकलत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पळसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया करून मागता. आखपाल मरिये देवाचे माये संगाती तिजो पोती भाग्योन सुजे भाग्योन धरून दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्ता बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जमनीनसून आनी आमच्या जिवितांसून सदांच बरी फळां उत्पन्न करतली मनशां आमी जावंक जेजून शिंकयल्या मागण्यांतल्यान आमकां आदार मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशनात रेखता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येद्यांनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवा
박한도네 아버지가 굳고 내가 제시리 성사라체 박한도네 Akashanti, Akashanti, Shanti. सदान आमच्या जिवितांसून बरी फळां दिवंक आमकां आपयता तशें येसू हो ताका शिवंक वेतात ती सगळीं आमी सुभागी सुम्याक तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एकाच उतरान म्हाका बरायकी मेळटली Raskuracia lognacie, Surgicia razangele, Cevon voida fesace, Raskuracia lognace, Agostra lumnovi, Razacia sobi, Posujada do spori, ako straška lumnovi, razača nam sogli. Posujada do spori, burgia soja fajla odatle, donica kojlan borle. Bore vajta satitle, burgia soja fajla odatle, donica kojlan borle. Bore vajta satitle, Ango straška lumnovi, razača nam sogli. Posujada do spori, Ango straška lumnovi, razača nam sogli. Posujada do spori. Bicavire se voile, cude ponte pilitle, Pachayan apon harde, Bicavire se voile, cude ponte pilitle, Pachayan apon harde, Ango straška lumnovi, razača nam sogli. Posujada do spori, Ango straška lumnovi, razača nam sogli. Posujada do spori, Amon tron sa vljakala, od
तर कसलेच करूंक ना तोर हाडूंक नाका लिबा नाका लिबा आमंत्रण सगळ्यांक धाडला तर कसलेच करूंक ना तोर हाडूंक नाका लिबा नाका लिबा आगोस्तां घालून नवी राजाच्या जगा सोगली बसूया दादोसपणी बसूया दादोसपणी आगोस्तां घालून नवी राजाच्या जगा सोगली बसूया दादोसपणी बसूया दादोसपणी. उभी राहूया. प्रार्थूया. देवा, सर्व लोकांच्या बापा, सर्व लोकांक तुजी आनी तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताची ओळख दिवचे खातीर जेजूच्या आपोवण्याक आनी आदनेक पाळो दिवन दुरून देसां देसांनी गेले. आमच्या एक काळाच्या मनशांक तीच बरी खबर दिवंक आमचे मदल्या जायत्या जाणांक आपोवन गांवां गांवांनी धाड आनी सासणाचे जिवे दितल्या ह्या जेवणा वरवीं तुजी आज्ञा पाळूंक तांकां बोळ दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. प्रितीच्या भयणी बाबनो, आयज मिसाची मुखी यादनी कसो भेट भेटयल्या फादर बॉनिफास फुर्तादो हाच्या नांवान, पातकूर फादर माउरिसाच्या नांवान, फादर रिचर्डाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान आमी तुमकां सगल्यांक कुशाल बरीत परब हांव येता. देवान तुमचेर तुमच्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो हेच आमचे आवडे जावन आसात. पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा फादर बॉनिफेस फुर्तादो. तुमी गळ्यात जायतीं जाणां ताका वळखतात. ज्युडिशियल वीक तो आमचो बिस्पाच्या घरांत तुय आसा. जाय तो बरो भाव लग्नाचे बाबतींत ताचे कडल्यान दुसऱ्यांक मार्गदर्शन फावो जाता, आदार सहकार जाता फावो जाता. ह्या पासत फादर बॉनिफेस आमी तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमचे मदें येवन हांगासर मिसाची भेट भेटयली. देवाच्या उतराची बारीकसाणीन समजुनी दिली. हें गरजेचें आमकां सदांच. ह्या पासत देवान तुजेर तुमच्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो आनी बरी भलायकेन राखचो सांबाळचो हेच आमचे आवडे जावन आसात. आयज ही परब करूंक आमकां आदार दितल्या कमिदादीच्या सगळ्या वांगड्यांक आनी केरीतपणी विन्संट आनी ताचे फॅमिलीक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तांणी जाय तो वावर केला. देवान तांचेर तांच्या वावराचेर आशिर्वाद घालचो आनी तुमचेर सगल्यांचेर आशिर्वाद घालचो हेच आमचे आवडे जावन आसात. आमचो गायन मंडळ आसा, वाजोवपी आसात, गावपी आसात. सदांच उर्बेवून आपलो वावर धंदो पासून जायते फावटी सोडून शिकप सोडून ह्या वावरांत देवाक दिन वाचपाच्या वावरांत जायते फावटी बरो वावर करतात. देवान तुमचेर तुमच्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो हेच आमचे आवडे जावन आसात. हांगासर डेकोरेशन करूंक, दुसरो वावर करूंक जायत्या भावा भयणी जावं आमच्या सांकिस्तींत वावरतात तांणी दुसऱ्यांनी जायतो आदार सहकार दिला. तांकांय आमचे दिनवास आनी देव बरें करूं. हांगा आमकां 2 चॅनलां आसात, GCTV आनी ट्रू गोवन्स. आमचो मॅथ्यू आसा, आमचो विलियम आसा. उदार मनाचे सांगत सदांच तयार. देवान तुमचेर तुमच्या वावराचेर आशिर्वाद घालचो हेच आमचे आवडे जावन आसात.
आमच्यो माद्र्यो भयणी आसात, सेवाधर्मीक सेवक आसात, सदांच सगळ्या मिसांक येवन आमकां आदार सहकार दितात. काळजांतान देव बरें करूं. आयज सांजे आमच्या हांगासर प्रोग्राम आसचो ना, नाजाल्यार आमी सदांच हो प्रोग्राम आयज सांजे करताले. हो प्रोग्राम जातलो 28 तारखेर आयतारा दीस. सुरू जातलो सकाळच्या 10 वाजतान, संपतलो रातच्या 10 वाजतान. आजून पासून कोणें नांवां दिवंक ना, तो फॉर्मां तर कंप्लीट जावंक नात. बेगीनूच करची हेच आमचे आवडे जावन आसात. आनी एक फावटी सगल्यांक आमकां आदार दितल्यांक कोणाक हांव विसरला जाल्यार सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं. देवान तुमचेर आनी करीतपणी पडदेसान जी भाव भयणां आसात आमची, तांचेर आशिर्वाद घालचो हेच आमचे आवडे जावन आसात. फोन केल्यार, वॉट्सॅप मॅसेजीस धाडल्यार आमी तांकां विश केल्या हें सांगचें. देव बरें करूं. निमणो आशिर्वाद घेवंक आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आतां सदांचे भाशेन आमी कमीदादीच्या जंय रूम आसा थंय वेतेल्या, थंय आशिर्वाद घालतले आनी थोडो वेळ तांचे सांगात आमी सादतले.